गोंयभर उटंगाराच्या पावसान धुमाकूळ घाला। नानोडा सत्तरी वाठारांत फाटले 25 दीस जाले लोक उदका खातीर वळवळे काडटात। सेगीत पडपी पावसाक लागून बांय कोसळिल्ल्यान बांयचे उदक दूषित जाल्ले। हाका लागून थळाव्यांचेर व्हड संकट उप्राशिल्ले। कांय दीस तांकां टँकराच्या माध्यमांतल्यान उदकाची पुरवण केली, पूण तोखणायेची गजाल म्हळ्यार बांबर गांवचे ज्येश्ठ नागरीक विष्णू जोशी हांणी फुडाकार घेवन आपल्या बांयतलें उदक नानोडेच्या थळाव्यांक दिवन तांकां तात्पुरती उदकाची वेवस्था केली। हाका लागून नानोडेच्या थळाव्यांनी समाधान उक्तायलां। आपल्या गांवा खातीर प्रॉब्लेम जालो उदकाचो, टँकरान उदक सप्लाय करताले, मागीर खूब इश्यू जाले, खूब प्रॉब्लेम जालो उदकाचो, कोणाकूच उदक ना, हाल जाले लोकांचे। मागीर डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी विचारले की कोणाची बांय हांगा मोटर घालपाक मेळटली काय म्हणून। मागीर दोगा तिगांनी सांगले, तेंच्यांनी ते मागीर दोगा तिगांचें उदक चॅक केलें, ते हांगा विष्णू जोशी म्हणून आसा, ते विष्णू जोशींच्या बांयचें उदक तांकां बरें मेळ्ळें, रिपोर्ट बरो येयलो उदकाचो। तेच्या उपरांत तेंच्यांनी फुडले सोपस्कार सगळे पूर्ण केले आनी हांगा आतां मोटर सगळ्याक हांगा ह्या बांयन आतां मोटर घालून उदक चालू केलां। आमकां सरकारान आमची बरी सोय केल्ली आसा, पाणी बेगिनात बेगीन मेळ्ळें, 20-25 दिसान आमकां पाणी मेळ्ळें आसा आनी सरकारान तेजेर बरोचसो खटपट घेवन आमकां पाणी बेगीन दिलें। 20-25 दिसांक ते बांय तेच्या पयलीं कोसळ्ळी आनी आमकां पाणयाचे थोडे मातसो 2 दीस हे जाले, पूण टँकरान हाडून थंय पाणी दिलें सरकारान आनी बांयचें सुद्दां बेगीन काम केलें। कोणाकूच खंय उदकाक लागून तळमळावचें न्हय, विष्णू जोशीचें म्हणणें। आपल्या कडेन जाता जाल्यार आपणें मजत करचीच। फाटले 25 दीस सावन नानोडेचे थळावे उदका खातीर वळवळे काडटात। हे विशीं उदका विभागाच्या कर्मचाऱ्यान जेन्ना विष्णू जोशी हाका विचारलें तेन्ना ते आपल्या बांयतलें उदक दिवपाक रोखडेच तयार जाले। हांव हांगाचो एक शेतकरी आहे। आमची ही एक जमीन आहा 11-10 म्हणून, त्या जमनीत आमी विहीर मारल्या आणि विहिरीचें पाणी आमच्या हांगाचे लोक येयले, कारण ती लोक येयले आणि हेचे लोक येयले, म्हणजे कसले तुमचे डिपार्टमेंटाचे लोक येयले आणि तेंच्यांनी सांगले की तुम्ही पाणी दिता, कारण कित्याक त्यांची ती बाव जी आसली थंय सोसायटी कडेन ती तेंची कोसळ्ळी 5 जुलैक, त्यामुळे साधारण लोकांचे ह्या वाटेन हाल जावं लागले न्हू। मागीर तेंच्यांनी पाणी तपासलें न्ही, थंय एक दुसरी बांयचें तपासलें, मागीर आमचे ह्या बांयचें तपासलें, तेन्ना तांकां हें बरें दिसलें पाणी। मागीर ते म्हाज्या कडेन येयले आनी म्हणूंक लागले अशें मातशें रिक्वेस्ट केली तेंच्यांनी की दिता का पाणी, लोकांची गरज आसा म्हणटा हांव दिवता म्हटलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।